नेम कायदे हे उतर आयकोताच थोड्यांक आमकां पिशें लागता. पूण कायदे नासतना कितेंच चलना. सगले सुवातेर कायदे आसतात. घरांत, इस्कॉलांत, कोचेरींत, रस्त्यार, बाजारांत सगल्याक कायदो लागू आसता. आयचो विशय पवित्र सभेचे नेम कायदे पाळून देवाची कशी करूया. आयज आमी देवाचें उतर आनीक लुकाचें शुभ वर्तमान दुसरो आवेसूर वळी 36 to 40 4-5 वळी आयकुल्यात. तातूंत आना एक वस्तरेची खबर आमी आयकुल्या आनी पवित्र पुस्तक तिका प्रवादी म्हणटा. ही वस्तरी काजार जाली आनीक 7 वर्सां आपल्या घरकारा सांगाताक लग्नीक जिवीत जियेली. ताच्या उपरांत तिचो घोस सोंपलो. ती विधवा जाली. विधवा जाली तेन्ना ती दुसरे फावट काजार जावंक सोदिना. पूण ती विधवा रावता आनीक देवाची सेवा करूंक फुडें सरता. आयकोना ते भाशेन ती दीस रात देवाची भक्ती करता. ती सदांच देव मंदिरांत आसता. ती उपास आनी मागणें करता. आनी हे भाशेन त्या काळार देव मंदिराचे कायदे ती काळजांतावन पाळटा. पूण कायदे पाळपा फाटल्यान तिका एक हेतू आसलो. तिका एक दिशा आसली. सगळे इस्रायलकारां भाशेन ती सोडवणदाराक रावताली. आनीक त्या सोडवणदाराकूच येवकार दिवंक तिणें आपलें आख्खें जिवीत भेटयल्लें. सगळे नेम कायदे ती माणसुगेन पाळटाली. कित्याक ती सोम्याची वाट पळयताली. घरकाराक विस्वाशी रावप, विधवा जाल्या उपरांत देवाक आपलें जिवीत भेटोवप, मागणें आनी उपास करून दीस सारप, चडांत चड देवाची वाखाणणी करप हें ताचें जिवीत जालोलें.